की गोंया राज्यात एका आठवड्याक 4 क्रिमिनल केसीस बायलांच्या अगेन्स्ट जाता। हे सगळे कोण असे दिसता की गोंय राज्य हे बायलां खातीर रावपाक सेफ ना। आमचे गोंय राज्य पयलीं कशें आसले? आमच्या गोंयान आमचे गोंयकार सुशेगाद रावताले, सेफली रावताले। काळोखान जावं रातच्या टायमार खंयसरूय भोंवपाक आमकां फ्रीडम आसलो। आयज खंय पावला हे गोंय राज्य? तू एज अ सीएम कितें करता? फाटल्या कोविड काळान तुवें तुजें फेल्युअर दाखयल्लेच आसा, पूण एज अ होम मिनिस्टर आमच्या बायलांक आमच्या भुरग्यांक सेफ्टी प्रोवाइड करपा खातीर तुवें कितें केलां? रेप केसीस जाता त्या क्रिमिनलांक तुम्ही धरता, बरें आसा। फुडें कितें जाता तेंचे? आजून मेरेन जितले रेप केसीस जाला तेंचेर ते रेप केसीस स्टडी करून तेचेर प्रिव्हेंटिव्ह मेजर तुवें कितें घेतला? हे रेप केसीस जावपाक जायना म्हणून तुवें कितें केला? 75% धंधा कुछ भी नहीं है, 75% पूरा धंधा बाहर है। तो हम लोग क्या होता है 25% हमारा धंधा इधर है म्यूनसिपालिटी का, तो हम लोग भाड़ा भरता है, म्यूनसिपालिटी का कचरे का ये भरता है, सब भरता है। लेकिन 7,000 भाड़ा भरता है, तो म्यूनसिपालिटी का भी भरता है, कचरे का भी। तो हम क्या बोलते हैं हमारा भी कुछ मार्केट का इतना धंधा डाउन हुआ है कि बहुत कम हुआ है। तो मैं क्या सोच रहा है कि थोड़ा बाहर का भी थोड़ा एक्शन लो, इलीगल है वो भी थोड़ा बंद हो। हम जो मार्केट का जो भी है म्यूनसिपालिटी का रूल से हम लोग पूरा सही करेंगे। आम्ही कितें आहा ते पळय आमी सगळे करपाक रेडी आसा। आमकां भायर हे मार्केट म्युन्सिपालिटीची लोकांची ना, म्युन्सिपालिटी आमकां जो सांगता आमी ते तेंचे आयकपाक रेडी आसा। क्लीन ना, क्लीन करपाचें म्युन्सिपालिटीचें काम, ते आमचें काम ना क्लीन करपाचें। आनी ते आमकां सांगता की तेंचे कडेन हे पेपर ना, ते पेपर ना, आमचे कडेन सगळे पेपर आहा। गव्हर्मेंट सर्वंट आमकां सांगलें जाल्यार आमी तेंकां रिस्पेक्ट दिता, इंजयचे लोक आहा तेंकां आमी रिस्पेक्ट दिवचे ना। एनजीओ का इंस्पेक्शन मतलब एनजीओ को तो इधर राइट नहीं है आने के लिए, ओके। तो जो गवर्नमेंट सर्वेंट आया है तो हम लोग उसको फॉलो करेगा। अरे सब देने बात करे होता नहीं रे वैसा। आज पंचायत आज काम करना, आज 20 वर्ष काम करना, आज 20 वर्ष पंचायत काहीच काम करना वाडे बतर 20 वर्ष आपण आज पंचायत काहीच काम करना स्वतः गार्बेजचं कलेक्शन करता सुपरवायझरान फोन केलो, कोण तरी ट्रक हाडला म्हणून। मागीर इन्क्वायरी केल्यार म्हाका फोन पालो हो तो मुन्ना म्हणटा पळय तेजो ट्रक। ताका फोन करून विचारलो बाबा तुवें कितें हाडला काय म्हणून, जाल्यार म्हाका तेणें सांगलें आमच्या घरा सायडीन खंय झाडां आशिल्लीं ती ट्रकान भरून हाडला आनी तेजो पळय फोटो सुद्दां आसा म्हाजे कडेन। मागीर पयला तातूंत फक्त झाडां आनी काळी मातशी आशिल्लीं आनी आतां पयल्यार हो 5 ट्रक नेसाच्यान हाडून घालता हांगा सुको कचरो बिचरो झाडां बिडां ती गार्बेज म्हणटा ती नेसायच्यान हाडली म्हणटा मरे ती म्हणटा नेसाच्यान हाडून एक बॅग उडयल्यार 5,000 फायन आहा, खबर आहा तुका? फायन आसा। ट्रिप्यो घालता खंय गार्बेज न्ही ती लाकडां बिकडां तुम्ही पळोवपाक शकता, तुम्ही पळया। अरे ऑलरेडी आसा म्हणून तू आनी हाडून उडयता? हांव काडटा तो फिर्स मारून, हांव तो काडपा फिर्स मारून घालतलो नाल्यार काडून उडयतलो तो। सो फाल्यां जेन्ना तो कचरो काडटलो किंवा काडपाना तेज्या मागीर कितें एक्शन घेतली ती पंचायतीन घेवं दी। समज पंचायत एक्शन घेना तेन्ना मागीर आमचो लोक पळयतलो एकदां एक्शन घेवपाचो तो। समज पंचायत एक्शन घेना लोक घेतलो। मम जिह्वाग्रे सर्वविद्या प्रदा भव बुद्धिं देहि यशो देहि कवित्वं देहि देवि मे मूढत्वं च हरे देवी त्राहि मां शरणागतम्। ये आप सबका प्यार है, दुलार है, सत्कार है और अब चमत्कार भी होगा। तो अब ज्यादा वक्त न लेते हुए हम गाने को तैयार है। बहुत अंधेरा है, चराग दिल का जला